Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयचे शिक्षणीक मळार चल्ला तो गोंदळ आनी कोफुजांव पळयल्यार गोंय सरकाराक केंद्राचे निर्देश लागनात. ही पळयात 29 जूनाची गृह मंत्रालयाची ऑर्द. शाळा कॉलेजी बंद दवरपाचे निर्बंध गृह मंत्रालयान घाल्यात. आतां पळयात केंद्रीय HRD मंत्रालयाचे 6 जूनाचे निर्देश. शिक्षक बिगर शिक्षकी स्टाफान घरा कडच्यान काम करपाचें. तांकां शक्यतो स्कुलांनी आपोवचें न्ही. आतां हें गोंय सरकाराचें 22 जूनाचें सर्क्युलर. गोयचे शिक्षण संचालक म्हणटा शिक्षकांक स्कुलांनी येवंक सक्ती. स्कुलांत येवन तांणी ऑनलायन ऑफलायन शिक्षण जाग्यार घालपाचें. बाकीचो सरकारी स्टाफ कामार येता जाल्यार शिक्षकूच घराक कित्याक? सरकाराचे टिचरांक स्कुलांनी आपोवपा फाटलें रजांव हें. बरेचशे टीचर्स म्हणजे जाला कितें ऑनलायन ऑफलायन ह्या सगळ्या हातूंतल्यान टीचर्स जे आसा हांकां कंपल्सरी एटेंडिंग स्कूल्स डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर हो फाल्यांच्यान केन्ना तरी येतलो आनी एकदां सर्क्युलर आयल्या उपरांत परवा पासून सगळ्या टिचर्सांक गव्हर्मेंट आसतले एडेड आसतले हांकां सगळ्या जाणांक कंपल्सरी स्कूल एटेंड करप हें कंपल्सरी आसतलें. कारण सगळो गव्हर्मेंट स्टाफ आपल्या ऑफिसांनी येता ताज्या खातीर टिचर्सांनी कंपल्सरी स्कुलान वचून तांच्यांनी भुरग्यांची वर्कशीट तयार करप, होमवर्क घेवप, आमी आमची बुक्स डिस्ट्रिब्यूट करप. स्टँडर्ड 8 स्टँडर्ड पर्यंतची बुक्स जी आसा ही मंथ एंड पर्यंत तांच्या कडेन पावतली. दे शूड बी इन पेरंट्सा कडेन इन कनेक्शन वचून तेंचे म्हणजे बुक्स डिस्ट्रिब्यूट करप. तेंचे बाकीची हें जें आसा पळय न्ही आमी भुरग्यां खातीर बाकीच्यो क्लासीस आनी हेजे सगळ्यो कशा पद्दतीन रेडी करपाक जाय, तांचो करिक्युलम कसो घेवपाक जाय त्या संदर्भांतले डिस्कशन बाकीचे म्हणजे प्रायमरी स्कुलांतले सुद्दां पळयता. त्या खातीर एकदां तशे टीचर स्कुलांनी वचपाक लागले काय बऱ्याचशा पेरंट्सांचो प्रॉब्लेम जो आसा हो ह्या बद्दलचो सॉल्व जातलो. कारण आमी बुकां डिस्ट्रिब्यूट दिले, तांकां होमवर्क दिलो, सगळे दे वील बी इन तांच्या बरोबर संपर्कात हे पेरंट्सांच्या बरोबर स्टुडंट्सांच्या बरोबर सगळे टीचर एकदां संपर्कान रावल्या उपरांत बरोचसो प्रॉब्लेम जो आसा हो त्यांचो सॉल्व जातलो. मुख्याध्यापक संघटनेन मुख्यमंत्री आनी शिक्षण संचालकाक 8 दीस फाटीं पत्र बरयलें. हायर सेकंडरीच्या शिक्षकाक वर्क फ्रॉम होम म्हूण पयलींच ऑर्द काडल्या. तशीच बाकीच्या शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर काडची म्हूण संघटनेन बुधवारा शिक्षण खात्याक परत रिमांयडर धाडला. मुख्याध्यापकांचो आर्ग्युमेंट असो: शाळांतल्यान जाय तशें ऑनलायन वर्ग घेवंक मेळना. एका जाग्यार सगळ्याक फावो तश्यो सुविधा इंटरनेट मेळना. शिक्षक घरा कडच्यान बरे तरेन वेवस्थीत ऑनलायन वर्ग घेताले. भुरग्यांक पालकांचो मोबायल मेळटा तेन्ना क्लासी घेवंक मेळटाल्यो. स्कुलांत येवंक वचूंक वेळ लागता. प्रेझेंटेशन आसता उपरांत क्लासी. बसींनी प्रवास करून येवपी शिक्षकांक वेगळें दवरचें पडटा. एक शिक्षक चुकून पॉझिटिव्ह सांपडल्यार पुराय स्कुलाचेर परिणाम. एक्चुअली स्कूल टायमार जर टिचराक करप म्हणत क्लास घेवप डिफिकल्ट जाता. आनी त्या खातीर जेन्ना वर्किंग फ्रॉम होम आशिल्लें पळय तेन्ना टिचराक चड इजी जातालें घराकडल्यान घेवपाक. म्हणजे सकाळीं 7 जर क्लास सुरू केले जर 8:30-9 पर्यंत क्लास वयचे पडटाले. आतां कशें जाता की आतां तें वायंड अप करून किंवा आतां आमच्या एग्जाम स्कुलान आमच्या स्कुलान आमी सकाळीं 7:30 एवरी डे आमची योगा क्लास आसता कळ्ळें. आनी एटेंडन्स खूब बरी आसता. म्हणजे आमकां गुगल मिटार मॅक्झिमम 100 अटेंड घेवपाक मेळटा. सो आमचे कडेन दर दिसा 2 टिचर आमचे पी टिचर म्हणजे 200 भुरग्यांक सकाळीं फुडें गुगल मीट आमचे चलता एक्सरसायज. पूण ते टिचराक आतां सकाळीं 7 येवचें पडटा. कित्याक 7:30 जर तुका एक्सरसायज आनी मीट सुरू करतलो आसत जाल्यार 7 सव्वा 7 ते एडमीट करपाक लागता भुरग्यांक. सो हो जो प्रॉब्लेम आसा हो प्रॉब्लेम घरा कडेन आसतना नाशिल्लो. टीचर घरा कडेन आसतना 7:30 पर्यंत तो आपले मोबायल ऑन करून तो घेवंक शकतालो. ही जी हें आसा तेजो भुरग्यांक थोडोसो टिचरांकूय नुकसाण जाल्लें आसा आनी हे सगळ्या हितूनय हें जाल्लें आसा. हेजे हेडमास्टर असोसिएशन कितें हय ते गोवा हेडमास्टर असोसिएशनान ऑलरेडी मेल धाडलेलो आसा सीएमाक रिक्वेस्ट करून की टिचरांक घरा कडल्यान. आनी एक कारण आसा तेजे फाटल्यान कशें आसा की बरेचशे स्कुलांनी टिचर्स हे बसींनी प्रवास करता. आतां बसींनी प्रवास करतना जे तरेन गोंयांत स्प्रेड जाता पळय तो पळयलो एक जर आमकां तसो पॉझिटिव्ह केस आमच्यान येयली केन्ना चुकोन टिचराच्या थ्रू येयलो इन्फेक्ट जावन जाल्यार मागीर फूल स्कूल बंद करचें पडटलें. फूल स्कूल केल्यार आतां जें ऑनलायन चलता तें सुद्दां बंद जायत काय भुरग्यांक असो एक भिरांत दिसता. कारण तें जावचें न्ही. टिचर ज्या घरा कडल्यान सेफली काम करता कारण एक जर गव्हर्मेंटान अशा प्रकारचें डिसिजन घेतलें जाल्यार 10,000 सादारण लोक 10 ते 11,000 टिचर्स जर घरा रावले सर इतलो गव्हर्मेंटा वयलो खरो म्हणजे प्रेशर कमी जातलो. कित्याक इतले लोक सेफ उरले न्ही घरांनी आनी ते ऑनलायन काम करता. सेफ उरले तर उरले आनी ते काम करता. तेतूंतल्यान कितेंच्या भुरग्यां पर्यंत डिफरन्स पावता. मुख्याध्यापक संघटनेन मुख्यमंत्री आणि शिक्षण संचालकाक ही चीट धाडून पसून कांयच जाल्लें ना. बुधवारा गृह मंत्रालय आणि HRD मंत्रालयाच्या ऑर्दीची कॉपी जोडून सरकाराक तांणी परत रिमांयडर धाडला.
आतां तरी शिक्षण खात्याचे तकलेत उजवाड पडलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.